टेम्पल आणि क्रॉसीस डेसेक्रेशन चालू आसलें कितलींशीं वर्सां. हय हांव सांगता त्या अशें जाल्लें आमची परिस्थिती. हांव मडगांव आसलो तेन्ना फोंड्या आसतना जातालें तें. मडगांव आसतना कंटिन्युअस आमी नायटी करताले. एक ऑगस्ट म्हयन्याचो म्हाका उगड आसा. आउट ऑफ 24 नायट्स आमी केल्ले तेन्ना. पूण आमकां क्रिमिनल तो ट्रॅप जायनासलो. आनी वयता थंय अशें जातालें की क्रिमिनल मेळप ना. आनी आमच्या तकलेन दुसरेंच येतालें की हे कम्युनल करपाक कोण तरी तयार केलाय. मुद्दाम केला की हिंदू आनी क्रिश्चनाक तेड निर्माण करपाक. तेड करपाक. खंयच्या तरी धर्माचे लोक हितून वावरता. हो एक आमच्या तकलेन आसलें. आमी खूब कडेन पळयता बारीक बारीक घुमट्यो फोडटाले. रस्त्या सायडीचे खुरीस फोडटाले. सो हितून कितें तरी कांयच कळनासलें. फायनली इट इज लायक मिस्ट्री. आनी एक दीस अशें जालें की आमचे अरविंद साहेब आसले तेन्ना SP सावथ. सावर्डेक स्मशान भुमीचेर जी हे आसली क्रॉसीस आसले ते सगळे मोडले. आनी तेन्ना आमचे रॉबर्ट विकल पावल्ले ते. रॉबर्टाक एकूच मनीस धांवताना दिल्लो. सो मागीर हे सकाळी 8 साडे 8 म्हाकाय हांव मडगांव आसलो. म्हाका कॉल येयलो एज युजल. म्हाका आपयताले केन्ना असले क्रायमाच्या सिनाचेर. हांव गेलो क्रायम सिनाचेर. सो हे सगळें जाल्लें तेंचें. देन आय टूक अ रावंड अरावंड दॅट कंपावंड. आनी म्हाका एक प्लॅस्टीक पोती मेळ्ळी बॅग. आनी तितून टिपिकल इंग्लीश रायटअप्स आसले बारीक बारीक एड दिताले ते हेराल्डाचेर बी येताले. सो आनी एका हेचेर म्हणजे ते वाचल्या उपरांत कळटालें की हो मनीस कितें तरी तकलेन सारको ना. वी इज कलेक्टींग लायक दीस टायप ऑफ थिंग्स. आनी तेचेर एक बरयल्लें तेणी आय विल फिनीश एवरीबडी टील आय एम अलायव अशें कितें तरी बरयलें तेणी. दॅट टिपिकल रायटींग आसलें. तेचेर म्हजी नजर गेली. हांवें म्हणलें हे कॉन्व्हेंट कोण तरी शिकला तेचेच कशें टायप रायटींग ते. सो वी कॅन मेक आउट. सो म्हणजे लोकल आसपाक जाय. यू कॅनॉट बी आउटसायडर ऑर कॅनॉट बी एनी. सो मागीर हांवें मागीर SPक दाखयलें. व्हडलोसो इम्पॉर्टन्स असो कांय दिसनासलो तांकां. पूण म्हाका दिसतालें कितें तरी आसा हितून एज अ पुलीस ऑफिसर. देन वी टूक दॅट टू पुलीस स्टेशन पर्टिक्युलर तो हे. आनी हांवें सांगलें आमचे ते PAक सांगलें यू अटॅच कर म्हणून बाबा. कित्याक आयज ना फाल्यां खंय तरी यूज जावंक शकता. पूण तेन्ना कोणाकूच दिसना की हे यूज जातलें म्हणून. जेन्ना ते पुलीस स्टेशनार पावतकूच एक PC जो इनवर्ड घेता टपाला त्यांनी पळयलें ते. आनी ते हँडरायटींग तेच्या लक्षांत नासलें त्या PCच्या. अरे हे बॉयचें मरे हँडरायटींग बरयलो. ओके. बॉय म्हणटकूच सगळ्यांची लायट बॉयाचेर फोकस जाली. तो टॅक्सी ड्रायव्हर. मागीर बॉयान आपल्या घरा कडेन 2 खुरीस मोडलेली ती हिस्ट्री आसली पयली तेची. तेच्या उपरांत बॉयाक हाडलो आमी इंट्रोगेट केलो. मागीर ही चमत्कारीक कशें एक 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 केस भायर सरपाक लागले बॉया कडल्यान. सो तो इतलें तेच्या तकलेन आसलें की जे रस्त्या सायडीन खुरीस आसा तितून देंवचार आसता. घुमटी आहा तितून देंवचार आसता अशें तेची थिंकींग ओवन. आनी ह्या देंवचाराक मारपाक जाय म्हणून तो मोडटालो. दॅट वॉज द स्टोरी एंड दॅट केस वॉज द मोटीव जो कोणाकूच लक्षांत येवंक नासलो आनी येवचोय नासलो. सो क्रायम सीन इतलो रीड आउट करपाक दॅट हँडरायटींग लेड टू क्रॅकिंग ऑफ द केस. क्रॅकिंग ऑफ द केस.